पावसाचो नेट आनीक कांय दीस उरपाचो। तेलंगणा वटेन कमी प्रेशराचो पट्टो जाल्ल्यान हो पावस पडटा म्हण हवामान वेधशाळेन कळयला। गोंयभर 2-3 दिसांत 26 इंच पावस पडला। कांय सुवातींनी मोठो पावस पडलो तरी गोंयांत कसलोच धोको ना। परतीच्या पावसाक अजून वेळ आसा। परतीचो पावस 2-3 सप्तकां पयलीं तरी ना। 2-3 दीस जाले गोंयभर सद्याक पावसान नेट धरला। पावस आनीक कांय दीस पडूं येता। We are getting moderate rain in last 2-3 days. Till today morning we received around 26 millimeters all over Goa. In the next 2 days this rain will continue. That means today and tomorrow we are expecting some good rain with isolated heavy rain. Today and tomorrow. From day after tomorrow onwards it will slowly decrease. काय सुवातींनी मोठो पावस पडूं येता, मात धोक्याची शिटकावणी ना। We don't see any danger in this because we have some heavy rain at isolated places only. Okay. There is no danger as such. Now this rain is because of a low pressure area over Telangana. परतीच्या पावसाक अजून बरोच वेळ आसा। 3 सप्तकां उपरांत परतीचो पावस सुरू जावं येता। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। गांधी जयंतीक लोकांक दाखोवंक खंयचोय एक वाठार नितळ करून कांय जावपाचें ना। केल्लें काम लोकांक दिसूंक जाय। मडगांव पालिका आनी आमदार विजयान मेळून फातोड्डे क्लीन विकाचें लॉन्चिंग केलां। 24 ते 1 ऑक्टोबर मेरेन सगळे फातोड्डे क्लीन जातले। क्लीन फातोर्डा वीक फ्रॉम टुडे टील गांधी जयंती। नॉर्मली अशें जाता की गांधी जयंतीच्याच दिसा एक सिंबॉलीक कितें तरी निवळसाण करप आनी दाखोवन दिवप की आमचे फादर ऑफ द नेशनाचे मेमरीक आमी पावले। ही एक स्टायल जाल्ली आहा, ही प्रथा जाल्ली आहा। सो ही प्रथा अशी जावची न्ही। एक सिरियसली काम जावचें आनी तें काम लोकांक दिसचें, हो आमचो उद्देश आहा। ताजे खातीर आमी हो आयच्यान एक आठवडो धरिल्लो आहा, जंय फातोर्ड्याचे 11 वॉर्ड्स आमी इंटेन्सिवली धरून हें करपाचें आहा, निवळ करपाचें। हें अशें आमचें बेत आहा। आयच्यान आमी सुरवात केल्लें आहा। होली स्पिरीट इगर्जे कडच्यान टील सोंसडो आयचो टार्गेट आमचो। मडगांव पालिकेचे सगळे कामगार 7 दिसां खातीर फकत फातोड्ड्या काम करतले म्हणून विजय उलयला। सगळो लेबर मडगांव बंद करून 7 दीस हांगाच वापरतले आमी अशें म्हणून आहा। आनी फुडले 7 दीस गांधी जयंतीचे जावन ते मडगांव करतले असो आसता। बेजिकली एक नवरात्रांनी एक निवळसाण आसची, लोकांक निवळसाण दिसची सगळ्यांक, हो आमचो हेतू आहा। गांधीजी म्हणटालो की क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो धर्म आनी निवळसाण हातून भितरूय रिलेशन आहा। हें रिलेशन आमी मानूंक जाय आनी ताजे खातीर हें आमी सुरवात केल्ली आहा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक ब्रेक।